आता गोवा ते मुंबई फक्त 7:30 वरान आयच्यान गोय मुंबई वंदे भारत सुरू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन भोपाळच्यान व्हर्च्युअली केले 5 वंदे भारत ट्रेनिंग फ्लॅग ऑफ. आदले आमदार मायकल आणि दिगंबरा आड काँग्रेसीच्या अपात्रता याचिकेचेर सुनावणी जाली. पक्षविरोधी कारवाई केल्यो म्हूण अध्यक्ष पाटकरान घाल्ल्या याचिका. फुडली सुनावणी 17 ऑगस्टाक. गोयचो ताजमहल कला अकादमीच्या कामाचे स्कॅम तापून चौकशी समिती नेमून 5 महिने जाले. समितीची हालचाल ना. सरकारूय सुसेगाद हुमकळिल्ल्या चौकशीचेर खासा रिपोर्ट. संजीवनीच्या 40 KPLD इथेनॉल प्रकल्पाक 2 इत्सा प्रस्ताव. PPP खात्याकडेन कमिटीचो अध्यक्ष सावयकार म्हणटा यत्न चल्ल्यात. कोट्यांच्या स्कॅमाचो TMCचो दावो. फार्मा कंपन्यांचे उत्पादन पॅकेजिंग वितरण येरादारीक लागू केल्लो. एजमा ट्रेड युनियनांक कोत्र. सरकाराच्या निर्णयाचो निषेध. फार्मा एजमा फाटी घेवचो म्हूण मागणी. कॉलेजींनी एडमिशनाक दुसरो राऊंड सुरू. पहिल्या राऊंडाक हायर एज्युकेशन खात्याकडेन 12,000 मायज अर्ज. एडेड आणि सरकारी कोर्सांक 7,600 भुरग्यांची एडमिशनां. रुमडामळ तणाव उचकता. बीफ विकतल्या बेपारीची पंच आणि हेरा आड आपल्याक धमकी दिल्या म्हूण पुलिशेत कंप्लेन. दोषींचेर ट्रेडर मागता ॲक्शन. पुलिसांचे चौकशेचे उतर. उजगावा सरकारी कत्तलखान्यात आणि कत्तलखान्याच्या 1 किलोमीटर आवाटात जिल्लोधिकाऱ्यान लायली 144 कलम जमावबंदी. 28 जुनासावन 4 दीस जमावबंदी. फक्त PRO न्ही तर SP आणि ताचे वयले रँक्ड अधिकारी मीडिया माहिती दिवपाक शकता. ताका केन्नाच आडावंक ना. DGPन क्रायम रिपोर्टरांक केले स्पश्ट. पणजे 2 दिसाच्या पावसानूच रस्तो खचलो. घाई गडबडीन केल्लो. गीता बेकरीकडचो रस्तो 2 दिसाचे दाट पावस काडूंक पावलो ना. पुराय खचून गाडी स्कूटर भितर वचपाचो भय. देशात कोविडाच्यो नवे केशी 47. ॲक्टिव्ह केशी 1,655. गोंयान ऑक्टोबर नोव्हेंबरान 36वी नॅशनल गेम्स जावे. 29 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर मेरेन जावपाची शक्यताय. IOAन तात्पुरते केला जाहीर. मुख्यमंत्री सावंताची पुण्यात बायलां खातीर वैजकी महाविद्यालय आणि विद्यापीठ हॉस्पिटल आणि संशोधन केंद्राक भेट. गोंयांत सिम्बायोसिसाक गोंय कॅम्पस घालूंक आमंत्रण. केंद्राची भांडवली गुंतवणुकी खातीर राज्यांक खाशेली मजत. कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटा खातीर 16 राज्यांक 56,000 कोटी वर निधी मंजूर. गोंयाक 386 कोटी. रस्त्यावेल्या फोंडकुलांनी 2 व्हिलरावेल्यान घोव बायल पडून जखमी. तिडकल्ल्या लोकांनी कुडचड्यार सोनफातरांतल्या फोंडकुलांनी रोयली झाडां. सरकाराचो निषेध. चौथीक रेल्वेन जाहीर केल्यो 156 गणपती स्पेशल ट्रेनी. मुंबय पनवेल सावंतवाडी रत्नागिरी पुणे करमळेर कुडाळा खातीर खासा ट्रेनी. फाल्यांसावन बुकींग सुरू. अमेरिका आणि इजिप्तची 6 दिसांची भोंवडी आटपून प्रधानमंत्री मोदी दिल्लीत. दोनूय देशांबरोबर महत्वाच्यो व्यापार कबलाती. भारतात येतनाच कामार. मणिपुराचेर उचेली बसका. फक्त PROज न्ही SP रँक आणि ताच्या वेल्या रँकाचे अधिकारी मिडियाक माहिती दिवंक शकतात. DGP जसपाल सिंगाचो पुलीस PRO अर्दीचेर खुलासो. सौदी अरेबियात आज सावन 5 दिसांचे वर्सुकी हज विधी सुरू. कोविडा उपरांत 3 वर्सांनी भारतांतल्यान 1,75,000 वयर यात्रेकरू वांटेकार.
शेअर बाजार पॉझिटिव्ह बंद. सेन्सेक्स चढलो 446 पॉईंट 63,416 बंद जाल्यार निफ्टी 18,817 बंद.